बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज पवित्र सभा व्हडा दोब्याच्यान जेजू सोगता सर्वांचो राजाची परब समोरमता. तशेंच 2025 ह्या सामान्य उत्सवाचे वरोस मनान धरून आयज इंडियेची पवित्र सभा ह्या उत्सवाचे तयारीची दोबाजीक उक्तावणी कोत्ता. म्हणजे 2025 वर्सां जालीं जेजून ह्या संवसारान मनीस कसो जल्म घेतलो. तर जेजू राजा कोरो, पूण तो एक बरो गवली कसो सांडलोल्या मेंढऱ्यांक सोदूंक गेलो. एक लेगून सांडलोले मेंढरू परत मेलता तेन्ना स्वर्गार व्हड कुशलकाय भोगता म्हूण जेजू सांगतालो. सा फ्रांसीस शावेर संवसारी मान जोडपाचे आशेन सांडलो तेन्ना बाकिवो निनासा वरवीं जेजून सा फ्रांसीस शावेराक सोदलो. ताका आपलो मिशनार कसो जिखून घेतलो. आमी जण एकली आमच्या ओत्मीक जिवितान जायते फावटी सांडलोलीं जाल्यां. जेजू आयज आमचे सोदीक येता. तशें हुस्को काडून हेरांक सांडलोल्यांचे सोदीक वचूंक जेजू आमकां जागयता. तर हुस्क्यान भरून सांडलोल्यांक सोदूंक आमकां आयती कोर म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागतना 2025 ह्या उत्सवीक वर्साक आमची ओत्मीक तयारी सगल्यांक ओत्मीक वाटेन फायद्याची जावंक ह्या मिसा भेटेन मागुया. मोगाच्या बाबनेदो सान फ्रांसीस शावेर हुस्क्यान भरलेलो मिशनरी. आमच्या बाबाटाचो ताका हुस्को आसलो आनी ही परकोटणी बाबाट किल्लावन हाडूंक भारी तो बाबुरलो. हेच बाबाटाची परगोटणी करच्या खातीर आयज आमी हांगासर जमल्या आनी आयज आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सत्ता संवसाराची राजाची दोबाजीक परब आमी मनयता. मग ज्येश्ठानो, ह्या राजाक आमच्या सुम्या जेजूक जाय सगल्यांनी ताच्या ह्या बलिदानांत बरे भाशेन व्हडे कुशेन आनी पवित्रकायेन वांटो घेतलेलो. बरी आंगोस्तरां न्हेसून आमी ह्या बलिदानान वांटो घेतलेलो ताका जाय. सगलीं आमी बरें आंगोस्त घालून आयिल्लीं आसा ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवच्या खातीर. पूण आमी आमच्या आत्म्याची चवकशी करुया आनी हे वेळार सगळे आमच्या उणेपणाची, सगळे आमच्या पातकांची दूख धरुया. खालती जावन माफी मागुया आनी एकामेका लागीं बक्षणे मागून सर्गीच्या बापाची काकुती कुलो करून सगट बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर परवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासर बायगेन सदांच सांग वार मारे
सगल्यांक देवतान भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवटी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परबेदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक मोहिमा देवाकूच सर्गी आनी शांतीताच्या इश्टा संसार सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर परबेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उज्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थनुया. सोर परबेदारा आनी सासणाच्या देवा आमच्या दोन्या दोयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगता संसाराचो राजा तुवें केलोय आनीक ताचे वरवीं सगळी रचना सोंपोवन एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटयलेली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनीक निरंतरी तुका वाखाणूक पावूं म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलों, आख्या हिंडाची सोद करतलों. जळी मळी शिंपडलोल्या शेल्यांक सोदतल्या गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेल्यांक सोदून काडटलों. दुवरेन आनी दाट कालोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय थावन हांव तांकां सोडयतलों. हांवूच म्हज्या शेल्यांक चोरयतलों आनी तांकां आड पडोश्यो करतलों. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. सांडलोलेक हांव सोडटलों, दुखवलेचे गाय बांदतलों आनी ओसोक जाल्यार तिका गोठ करतलों. मोठी आनी मजबूत आसा ती काय राखतलों. हांव तांचो खरो गवळी जातलों आनी तुजें म्हज्या इंडा. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. तुजें अशें जातलें. शेलयां आनी शेलयां मदें मेंढऱ्यां आनी बोकड्यां मदें हांव नीत करतलों. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. म्हजो गोवली सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हजो गोवली सर्वेस्पर, कांयच म्हाका
म्हजो गोवली सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरोव मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोटाय. जबाब आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान माग चलयता. कालक्या कोंड्यांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करूंक धीर दिताय. जबाब म्हजे दुस्मान घुस्पटात, पळेतात, थोटाक जातात. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचे. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा. म्हजो कांचो बोर नोत्ता. जबाब तुजी काकलूत बोलेपण दोर दिसा म्हजेर वावतात. ओचीत गोरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाल. जबाब भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फल कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलोल्यांचें पुनर्जिवनपणूय आयलें. आनी जशें आदामा सोवें सगलीं मरतात, तशीं क्रिस्ता सोवें सगलीं पुनर्जिवन जातलीं. पूण सगलीं क्रोमा प्रमाणे आप आपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फल कसो क्रिस्त. मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगलीं. उपरांत सगलीं परदानांचो, अधिकारांचो आनी पदवेचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. आनी तेन्ना सोगटा सांपडनी. कित्याक आपले सोगले दुस्मानांक पांयां तोला मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मानाचो मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगळे केलां ताचे आधीन आपणाकूच करतलो. हे पोरी देव सोगटा संवसाराचेर आपले पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें उद्गार.
सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदैव. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता तो सुदैव. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone, Jesu Christace, शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवडी शेड्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तांकां आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो. शेड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकुणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळयोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळयोवन तुका पिवंक दिलें. केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळयोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळयोवन तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत आनी बोणकुणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आमी गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सरशिलीं कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोणकुणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकुणींत पडलोलो पळयोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना, तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची, आमच्या जेजूची सोकटा सोर्वां राजाची दोबाजीक परब आयज आमी समोर उमतांव. आनी जीं उतरां आमकां आयच्या वाचपांनी मेळटात तें आयज खरें जालेलें आयज आमी पळयतात. होच आमचो राय
ताच्या मोगान आमी सगलीं ताच्या पांयाशी जमलोलीं आसात. आनी ताचे वरवीं आमी देवाक आमची बोजूण उबारता. आमी सगलीं हांगा हाजीर जालेलीं, आमी osoक्त, आमी फुटलेलीं, मोडलेलीं, पूण होच राजा आमकां एकठांय करता. आपली गुडार्थ कूड कशी देवाक उबारता. आनी आयज जावन आसा ही परब. आमकां समजून घेवंक की आख्या सेवाधर्माच्या आयज निमण्या दिसा हे वरोस आयज सोंपता, सेवाधर्मीक वरोस आयज सोंपता. आनी जें कितें आमी सेवाधर्मान लिटर्जी हातून आमी जें कितें समोरुमलां, जें कितें आमी अणभवलां, ताच्या येण्यांक आमी रावल्या, ताचो जल्म आमी समोरुमला, ताचें जिवीत आमी स्विकारलां, ताच्या जिवितांतले कोश्ट आमच्या काळजाक लागल्यात, ताचें मरण, ताचो अणभव आमकां आसा. आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आनी पुनर्जिवंतपणा उपरांत जे भाशेन ताणें आमकां सगल्यांक एकठांय दवरल्यांत, आमी जावन आसात ताचे गोवाय. आनी आयज हें सगलें आमी अणभवल्या उपरांत आमी आमच्या काळजांतल्यान एक भावार्थ उद्गारता आनी आमी म्हणटा, ओय जेजू सर्व सोगटांचो राजा राय. आनी ह्याच रायाची बरी खबर घेवन ज्या मनशाची, ज्या याज्ञिकाची, ज्या भाग्यवंताक आमी आयज मान दिवंक हांगा आयल्या, ह्याच रायाक तो घेवन एक बरी खबर कशी, आपलें मिसांव कशें घेवन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंय प्रांतांत पावलो. इतली ताची समजणी, इतलो ताचो अणभव की आपल्या जिवितांत आसलेलें सगलें फाटीस धरून ताणें आपल्या जिविताचें एक नवें मिसांव ताणें घेतलें. आनी हेंच मिसांव समोरुंबूंक मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज आमच्या दोळ्या मुखार आसा आयचो विशय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या देखीन उस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदुया. प्रितीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज जरी तर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक दर एक गोंयकार जरी तर भावार्थान ताका उलो मारता, जाल्यार ही ताची कोरणी आमच्या सगल्यांच्या काळजाक लागल्या. आनी ती म्हणल्यार तो सांडलोल्यांच्या सोदीक भोंवलो. क्रिस्ती धर्मांत भितर सरून जो विसर जेजूच्या मोगाचो पडलोलो, तो आपल्या अणभवांतल्यान तो जिवो करता. ल्हान भुरग्यांक तशेंच वाडलोल्यांक दोतोनीची मागणी तो शिकयता. जेजूची बरी खबर आनी जेजूच्या जिवितांत घडलोली घोडितां सान फ्रांसिस्क पोरजेक शिकयता. हांगा गोंय प्रांतांत ताचो वावर कसो आमी पळयता, तो जावन आसलो एक हुस्को. जेन्ना तो विसवाक गोंया येतालो, आपल्या मिसावांक वचून पांय वाट चलून तो जेन्ना परत येतालो, तेन्ना ताका विसव घेवपाची ही आसरूच नासली. पूण जीं कोण सांडलेलीं आसलीं तांकां सोदीक भोवूंक तो ही आपली पांय वाट केन्नाच फाटी दवरिना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या खातीर आमी सान फ्रांसिस्काक आमी मान दिता. ताचो मोग आमच्या काळजांनी वाडटा. आमचो रेस्पेत मान ताचे खातीर आसा.
आनी हाचे वरवीं आयज आमी आमचे जिविताचे मिसांव आमी दवरुया. सांडलोल्यांक सोदूंक. आयज जो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा हो आमच्यान कशे भाशेन जियों येता देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी हो घेवया. आयच्या पयल्या वाचपांत एझेकियल प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान आमकां देवाचो हुस्को आपल्या पोरजे सोवें दिसून येता. पोरजेक फुडारी जाय आसलो आनी पोरजा बुकेताली एका राजाक. आनी देव इस्रायल पोरजेक फुडारी दिता म्हूण बोरवांसो दिता. आनी हे बाकीत जे एझेकियल प्रवाद्यान म्हणलेलें कसलो तुका गोवडी हांव दितलो, सांडलोल्यांक सोदूंक ज्या मनशाक धाडटलो तो जेजूच्या ह्या संवसारांत येण्याच्या ह्या बोरवाश्यान जें कितें आमकां प्रवाद्यांनी सांगलेलें तें आमकां जेजून दिश्टी पडटा. तर प्रितीच्यानो, जेजू सर्व सोगटांचो राय आमच्या जिविताचो राजा तो हें समजून घेवंक आयज ही परब आमकां, आयज ही वाचपां आमकां. आनी जेजू जावंक पावलो प्रथम फळ मनशा कुडाचो. देवाक कशे भाशेन आमची सोडवण करूंक जाय आसली आनी ह्या सोडवणेचो परिणाम आयज पासून आमच्या जिविताक लागू जावंक जाय आसलो तसलो मनीस आपल्या पुतांतल्यान तो ह्या संवसाराक धाडटा. आनी जेजून आपल्या जिवितांत कितें केलें काय, ताणें सांडलेल्यांक सोदलीं. ही सर्च्ड फॉर द लॉस्ट वन्स. घोडे आयज आमचें क्रिस्ती जिवीत आसलोल्यांक आमी सांडयता, आमी पयस करता, आमी द्वेस करता. तेन्ना आयज सान फ्रांसिस्क जावं दी आमचें इन्स्पिरेशन, आमची प्रेरणा जावं. जेजून जें कितें केलें तें आमकां समजूंक येवं. सांडलेल्यांक सोदूंक. आनी हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. कोणा सोबे आमी आमचो हुस्को दाखोवचो, आमची निगा, आमची नदर कोणाचेर वेची. कोण जेन्ना आदार मागता तेन्ना आमी तांकां पावचो. आयज हुस्को हो शुभ वर्तमानाचो. आनी जेजू आमकां इतलें पासून सांगता, जेन्ना ल्हानाच्या ल्हाना सोबे जें तुमी कितें करतात तें म्हाका पावलें. तर जेन्ना तूं एक बरें उतर दिताय, जेन्ना दुसऱ्याचें तूं आयकताय, तेन्ना आमी जेजूकूच आमी आयकता. आनी आयज हो सेवाधर्म आमकां सगल्यांक आमचें काळीज मन बदलपाक उलो मारता. घोडे आयज आमी कोयत्यांक भेट दिवंक ना. घोडे वायटाकारांक आमी आनीक पयस केला. कोणाची भलायकी बिगडल्या तांकां आमी भेट करूंक ना. भुकेल्लो आसा ताका आमचें जेवण पावूंक ना. तानेल्लीं आसात तांकां आमचें उदक पावूंक ना. आनी जेजू पळयता आनी आमकां आमच्या भावार्थाची स्वता आमकां सांगता ते भाशेन ही इज गोइंग टू कम लायक अ जज. एक राय कसो तो आमकां आमची जुट्टी करूंक पावतलो. आनी ह्या वेळार आमकां सगल्यांक आमच्या गोंयच्या सांताची उतरां आमकां उपयोगाची पडत. सांत जुझेवाज अशें म्हणटा,
जें कितें तुवें आख्या तुज्या जिवितांत करूंक तूं पावूंक ना तें तुज्या मरणाच्या वेळार तूं करूंक पावचो ना. Whatsoever you will never be able to do during your lifetime, you will not be able to do that on your deathbed. तर मोगाच्या भाव-भयणीनो, इतले आमकां सांत भक्त आसात जे आमकां उजवाडाची नदर दितात. आमकां जेजूक कशे भाशेन पावुचो एका दुर्बळांत, एका गरजेवंतांक, एका पिडेवंतांक, हे आमकां हे सांत भक्त आमकां प्रेरणा दितात, इन्स्पिरेशन दितात. पूण मोगाच्या भाव-भयणीनो, घोडे आमचें काळीज वायटोव्यां सोवें, गरजेवंतां सोवें, घोडे दिबोर जालेलें आसा. आनी आयज होच राय आमचीं काळजां आपल्या काळजा सारकीं करता. कित्याक हो आमचो राय आमकां एमकोणांत उडोवंक येवंक ना, हो आमकां एकठांय करूंक आयला. तो आमकां स्वर्गीच्या राजांत, आपल्या बापाच्या वैकुंठांत घेवंक तो आयला. आनी मोगाच्या भाव-भयणीनो, जेन्ना आमी ही वस्त आमी समजतले तेन्ना आमचें पातकी जिवीत आनी आमच्या पातकी जिविताची चाल आमच्या दोळ्या मुखार येतली. आमचें काळीज आमकां सोतायतलें. इतलें सगोट बरें तुवें करूंक ना, कर मोगाच्या भाव-भयणीनो. आयज जेजू आमकां जण एकल्याक उर्बो मारता, बरें तें कर. कित्याक आमचो हेतू आसा स्वर्गीचें राज. आनी आयज ह्याच स्वर्गीच्या राजाचें दर्शन जेजू आमकां आपल्या विंचलोल्या सेवकांतल्यान दिता. आनी तांतलो व्हड सेवक जाचो अणभव आमकां सगल्यांक आसा तो म्हणल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज जें कितें आमी आमच्या जिवितांत जोडलां, जें कितें आमी कमयलां, जें कितें आमी एकठांय केलां, जोरी तर हे जेजूच्या पांयां सरशीं पडूंक वो दिवंक आमी फाटीं उरता जाल्यार सगलें पोल. पूण जोरी तर जें कितें आमी बरें करता तें आमच्यान जेजूक भेटूं येता. That is the greatest reward that we can be happy about. तर मोगाच्या भाव-भयणीनो, आयज जेजू सर्व सोगटांचो राजा, आमचो राजा ताका करुया. Let us make him our king. आनी जोरी तर तो आमचो राजा जाल्यार आमचें जिवीत सा फ्रांसीस शावेरा भाशेन जातलें, सांडलेल्यांक सोदूंक, हुस्क्यान भरूंक, गरजेवंतां सोबें पावूंक. आयज असले उपाय आनी असलीं पावलां मारूंक आमकां ह्याच आल्तारार येतलो जेजू, आनी जो आमच्या काळजांत भितर सरतलो तो आमकां उलो मारता, तो आमचें काळीज मोवाड करता. तर मोगाच्या भाव-भयणीनो, आयज ह्या जाग्या वेली जेन्ना आमी घरा वेता तेन्ना आमचीं काळजां उक्तीं करुया. कोणा पासत आमी चॅरिटी करतले, कोणाक आमी पावतले, कोणाक एक बरें उतर दितले, हाचो निचेव करून आयज घरा या. आनी हेंच करूंक आमकां जेजू बळ दितलो, तोच आमकां आदार दितलो. ताचेच सोवें आमच्या मागण्यांचो जेलो आमी उबारीत रावया अशें जावं. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सतमानता देवाक सर परिदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्र आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घर समलो, आंखवार मारितान जल्मलो, कोस पलेक ताणें कोस सुचले,
ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकितलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर परिदा त्या बापाच्या उच्यान बसला तुवें त्या जिव्या आनी मेल्यांची मोसोबी करून येतलो सत मानता पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो बाकीन फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाश्यांनी जेजू सारकेलो हुस्को सांडलोल्यांक सवें दवरूंक आनी तांच्या आदाराक तांणी पावूंक तशेंच क्रिस्ती पोरचेक असल्या वावरांत मार्गदर्शन दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाच्या सांडलोल्यांक वेगवेगळे आदार स्किम्स तयार केल्यात ते तांकां पावोशे करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी सांडलोल्यांची सेवा सगल्यांक धर्मीक चाली रितीचो फोळ म्हूण ओळखून घेवंक आनी कोन्यांनी ते दाखोवंक देवा लागीं मागुया. पवित्र सभेंत सांडलोल्यांक सवें जायतो बरो वावर चलता. खेरीत भाशेन समाजीक मोलार कारितास गोवा, कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस आनी डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी ह्या खात्यांचो वावर सुफोल कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. उत्सवीक वरोस 2025 पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांचो बोरवासो घोट करून उत्सवीक वर्साचो विशय बोरवाश्याची यात्रेकारां हें मनान दवरून उत्सवीक वर्साची ओत्मीक तयारी समुदायान बांदून हाडूंक सगळ्यांक वांगड्यांक पवित्र सभेच्या जिवितांत वाटेली कोर आनी जेजूच्या मिसावांक मिसोल कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. ओगीच्या रावन आमचे खासगी गरजो बापाक आमी उबारुया. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्या बाबेने म्हजें आनी तुमचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार प्रमाण हे वेळार मागात.
हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मान घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकाचे बोगसणे जोडून सगळ्या मनशाक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुजेच पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलय. ही बोली आतां आमी तुका भेटयता आनीक तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनीक शांतेन एकटो म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वंदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय शासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर रचनेचो. शांतीची तो निरंतरी बोली कुर्सार तांणी तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण सोपाडली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक शासनीक आनी सात्वीक सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राज नितीचे, मोगाचे आनी स्वस्थकायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सोद दरबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसुकवेच्या आरी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. भावाताचो घर परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुवड निरोग शेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिबोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरूंक मेल्यांत ते आमच्या बाबान भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोड सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमच्या बाबा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन जुजे बागीवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागीवोन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपरवेदार बापा सरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा जेजून शिकलेल्या मागणी आमच्या मागणी करून परतून एक पावटी बाबाटान बापाक बाता तेन्ना सगळे आमचे गरजो आमची भावना चेतना ह्या वेळार आमी भक्तीपणान बापाक बारुया आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी समेज क्रिस्ता तुजी कडेन नरकांत शेकवेता ती म्हजी दोती आनी कासानी नजान तुजे कशें म्हज्या आत्म्याक तशें करी फळां ज्ञानत करची ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती त्याच शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुराक म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची करून नरकांत म्हाका सासणेच्या जिविताक सगळीं बसुया कॅथलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कुमन्यांव घेवंक दोन बाजूंनी फुडें सरचें कुमन्यांव घेतल्या उपरांत तुमी बसचें While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward on both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. Others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. So
Usman, au polona, nanga sodon, au wotona, eu dau esforço da suji. Ama shelia kolia Jesu, ekazina domo zomo. Olok moji, alimaka, olok dachi, moja shelia, moji olo, animaka, dachi olo, eu dau esforço da suji, ama shelia kolia Jesu. आमचे दोळे आमी दापुया, ओगेपण आमी सांबाळुया. आमच्या काळजात जेजू आयला, ताचे आसने आमी अनुभवुया. हो जागो खेरीत पवित्र. तुज्या काळजात जेजू आयला. ह्या जेजूक तिनवास आनी आर्गां दी. उबे राहूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सकता संवसाराचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाची कपर बेदिसाक अमर जिविताचे जेवण खाण आमी घेतलां. तेंचे जिविताक सासनीक वैभवान स्वर्गीताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आयची मिसाची भेट समोरुंबल्या पाद्री ब्रायन पिंटो आनी देवाचें उतर आमकां मोडलां. पाद्री रामिरो लुईस हाका आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ केलोल्यांक आमी दिनवासता. आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपोटी मिसाचो वेळ सकाळीं 6 वाजता, दुसरें 7:15 वाजता, तिसरें मीस 8:30 वाजता, चवथ्या मीस 9:15 वाजता आनी 5व्या मीस 11 वाजता. सांजेचें 3:30 वाजता, उपरांत 5 वाजता आनी निमण्या मीस 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. पाप साहेब फ्रांसिस्कान 2025 हें उत्सवीक वरोस म्हूण नेमलां. आयज 3:30 वाजता आमी ह्या दिसाचो संभ्रमणी आमी परगट करतल्यो. तशेंच येता त्या वर्साक बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकाची दाखोवणी आमी करतल्यो. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत तुमी दिवंक येता. कोणाक खंयच्याय दिसांनी पयल्या आनी दुसऱ्या मिसार वाचपां करची खुशी आसा जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटर्जी टेबल आसा थंय वचूंक थंयसर मेळूंक जाता. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तींत सकाळीं 6 ते 11:30 आनी सांजे 3 ते 5:30 वाजता वचूंक जाता. तुमच्या काश्या वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.
कसली दुबावी वस्त पळेशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसाक कळयात. कोणाकूय हात दवरून मागणें करची खुशी आसा जाल्यार सांत फ्रांसिस्काच्या रॅलिका कुशीक आमचे पाद्री आसात. 29 नोव्हेंबर पिडेस्तांचो दीस, तर ह्या दिसा पिडेस्तांचेर आमी मागणें करतल्या. फाल्यां पवित्र कुर्साचें फेस्त. ह्याच वेळार ह्या सुवातेर मिसां आसतली. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनीक सोर परवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळुपकार. बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचे मागणे आमी सांगाताक म्हणुया. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सोगलेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देड्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.